हे सेवरेज प्रॉब्लेम केन्ना सुटतले, लोकांक घरांनी कनेक्शन केन्ना दितले आनी लोकांचे हें केन्ना मेळटलें. लोक आज सगळे असं टॉयलेटी आमी सगळे प्रोवायड केल्या, पूण तेच बरोबर काही लोक भायर वयता. ताका लागून आमकां हें इम्पॉर्टंट आसा की घाण खंय जावची न्हू. सेवरेज बेगिना बेगीन जावचें. 560 कोटीचें काम, पूण तें बेगीन जावचें आनी बेगीन सुरू करचें अशें हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागतां. बेगीन जावचें म्हणून. तेजे चड टायम जालो, चड वर्सां जालीं. तेजें सारकें प्लॅनिंग सारकें ना. खंय तुम्ही पळयात तें आमकां लागना, पूण पळय तुमी प्लॅनिंग तें सारकें करिनाशिल्लें. तें आतां लोकांक लागून तें लोकांले हे पयशे पब्लीक पयशे म्हणटा लोन घेवन पयशे घेवन करतात. ते टायम टू टायम जावपाक जाय. तें टायम टू टायम जावना. तें बेगीन जावचें. केबिलिंगाचें 22 कोटीचें काम तें आमकां फोंडें सिटीक येतलें. तें खूब तेंप जालें एस्टिमेट जाला सगळें तरेचे और सगळे तरेचे हें जालां आसा एस्टिमेट. आनी तो एस्टिमेट जाले नंतर फोंड्यां जें आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जशें लोटली जाला, जशें महाराष्ट्रान सुरू जाला, तशें फोंडेचें करता म्हूण सांगलें. बेगीन करचें आनी बेगीन सरकारान तांकां पयशे दिवचे आनी तें बेगीन जावचें अशें आमचें मन लोकांचें मत आसा. की अंडरग्रावंड केबलिंग केल्यार जीं झाडां पडटा पावसांत ताका लागून लायट आमकां त्रास जाता. भुरग्यांक लायट नासता आनी कोणाक नासता, भुरग्यांक स्टुडंटांक कोणाक फ्रिजान कितें आसा हे सगळे हे त्रास जाता. आनी ताका लागून हांवें बेगीन कितें जर अंडरग्रावंड केली जाल्यार आमकां फ्रिजर बी जावं लायट ज्या भुरग्यांक शिकपाक तें सगळे तरेची जातली. ताका लागून बेगीन करचें अशें सरकारा कडेन मागता हांव.